म्हज्या भयणीन आनी भावनो, एक बापूय आसलेलो, भाटकार तो. व्हडलें शेत आसलेलें, भाट आसलेलें. मोरच्या आदीं ताणें आपल्या दोगा पुतांक तें दिलें. मेल्या उपरांत दोगूय भाव एकदम बरे आसलेले. पूण कितें जालें तांचे मदें आनी मागीर ते एकामेका लागीं उलयना जाले. बरींच वर्सां गेलीं. एक दीस एका भावाच्या घरा एकलो थोई आयलो, कार्पेंटर. आनी ताणें विचारलें, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? वय म्हण लागलो. म्हज्या आनी भावाच्या हें पळय सगळें भाट आसा तितून एक हें कर, बोंद कर. सगळें म्हाका ताका आनी पळोवंकूच नाका. आनी बरें व्हडलें एक बांद, भिंत बांद, म्हणजे व्हड केहें बांद. आनी तो ते सायडीन, हांव हे सायडीन. आनी वो गेलो, घरांतूच गेलो. सांगी येता म्हणसर ताणें पळयलें की ह्या भावान, ह्या थोवयान एक ब्रीज बांदला, हे सायडींतल्यान ते सायडीन. आनी तो ते सायडीन आहा, वो हे सायडीन आहा. वो सारको रागाबोधीत जालो. आनी थंयसर गेल्या उपरांत ताचो भाव त्या ब्रिजा आयल्यान चलोन येता. आनी ताची शाय आयलो म्हण लागलो, म्हज्या भावा, तुवें इतलो म्हजो मोग केलोय की तुवें फुडाकार घेतलोय आनी म्हाका हो ब्रीज बांदून तुजे शी येवंक ही संदी दिली. आनी म्हण लागलो, हांव चुकलो, म्हाका भोगोस, ह्या फुडें आमी बरे भशेन जियोया. तो सारको थोटोकलो. अरे, मागीर तो ताका सांगूंक गेलो त्या थोवयाक, तूं हांगसरूच राव. तो म्हणूंक लागलो, ना, म्हाका आनिकूय हे भशेन पूल बांदूंक जाय, ब्रीज बांदूंक जाय. भयणीन भावनो, खूब पाटी आमी फुडाकार घेना आनी आमकां दुसऱ्यांची मदत जाय. एक म्हणजे मागण्याची. मागणें इतलें पावरफूल. पूण हें मागणें सारकें करूंक जाय. आमी जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. आनी हांव तुमकां शिकयतां, कित्याक म्हजें न्ही तें, जेजूनच आमकां शिकयलां. म्हजे सवेर रिगून रावत आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणांचेच वस्तूंक फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवेर रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनूय फळां दिवंक जायना. भयणीन भावनो, आमी कोण हांगसर आसा ती? आमी सगळीं जेजूची कूड, सांदे. हे व्हडलें अजाप देवान घडून हाडलेलें आसा. देवान आमकां पयलीं रचलेली तेन्ना ताका हो संबंद ताचे बरोबर जाय आसलेलो. पूण आमी जाणो आदां आनी कितें केलें पळय तें, ती ताची सोडशिल्ली, कोडसरून गेली. आनी मागीर देवाशी येवंक भियोंक लागली. देव तांचे बरोबर आसलेलो. कितें जालां रे तुमकां म्हणून? ना, आमी भियेल्या तुका. अरे, तुमी हांवें कितें सांगलेलें तें केलां कितें? वय म्हण लागलें. ताणें देवान सांगलेलें तांकां हें करिनाकात म्हणून, त्या झाडाचें फळ खायनाकात म्हणून. आनी देंवचारान तांकां कितें सांगलें? नाल्ल न्ही तांकां. हें फळ खायत जाल्यार तुमी देवा सारकीं जातल्यात. घेतलें आनी दुसऱ्यांनी खालें. आनी मागीर हे भाशेन देवाच्या हुकुमा विरुद्ध गेली ती. हेंच घडटा. देवान आमकां सांगलां मोग करात म्हणून, पूण आमी हें कोत्ता तर. आमी आमचोच मोग कोत्ता आनी दुसऱ्यांचो करिना. म्हाकाच सगळें जाय, म्हाकाच सगळें हे भाशेन घडोंक जाय. ना, मोग म्हणजे तें न्ही. देव म्हणजे तो आमचें सगळ्यांक बरें करता पळय तो. हो जावन आमचो मोग. आनी हो मोग आमी जियोंक जाय. देव आमी जियोंक जाय आमच्या जिवितांत. आनी आयची वाचपां आमकां तेंच सांगता. देवूच आमकां सांगता, कित्याक आमी सगळीं जाणां बावतिजमा वरवीं जेजू सवें आसा. आनी ताच्या एकवटान आमी आसा जाल्यार आमी एकामेकाचे सांदे जेजूचे कुडींतले.
तर आमी एकामेकाक पावंक जाय आनी चुकलें जाल्यार तांकां तोच आमचे सभेन दुरुस्त करून काडटलो. ताका लागून तांकां सांगता आसतना आमी पयले सुवातेर कितें तीं कोत्तात उलयतात आमकां मानना जायत, पूण तें देवा सभेन धरूंक जाय, जेजू सभेन धरूंक जाय. जेजू सभेन धरलें की ना ताचो पवित्र आत्मा आमकां आमची मनां उजवाडायता. ताच्या स्वतान स्वत जावन आसा जेजूच तें आमकां दाखयता आनी तें दिसलें की ना मागीर तो आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याच्याच घोटायेन प्रेरणान तें करूंकूय मदत करता. आनी तें केलें की ना तें आमी करूंक ना, देवानूच केलेलें आसा. कित्याक आमी ताचे सांदे जशे भशेन आमचे कुडीचे सगळे सांदे ताका लागून वावुरता तेच भाशेन आमी एकामेका बरोबर वावुरतल्या. हें मनांत धरूंक जाय. हें आमकां कुडीत केलेलें आसा जेजून आयच्या वाचपांनी. भयणीनो आनी भावनो, आमी आयकलां, आमी जाणो आनी आमकां तें जाय. दुसऱ्यांनी देवा सारकी आमचो मोग करच्या. ती चुकली की ना मागीर आमी तिडटा, पूण आमी मोग करूंक जाय न्ही. आमी ताका म्हणटा तुमी मोग करूंक जाय, पूण आमी कितलो करता तांचो. आतां तेन्ना करपाक मोग एकदम कठीण. तो एक खुरीस जेजून तो उबारलेलो आसा आनी आमचे सोबेत तो उबारता. ताका लागून ताच्या एकवटान तर आमी आसत जाल्यार आमी ताचे सारकी एकामेकाचो मोग करतल्या. जसो हांवें देवान म्हजो केला तेच भाशेन देव म्हजे सोबेन तांचो एक करतलो. सोंपें तें, पूण कठीणूय. केन्ना कठीण? जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता. पूण केन्ना सोंपें? देवा बरोबर आमचें जिवीत सादता तेन्ना तो आमकां ती घोटाय दिता. सॉरी म्हणपाक एकदम सोंपें, पूण आमच्या लागीं सॉरी म्हणूंक जायना. पळयात तुमी, कोणें कितें म्हणलें की ना, हय रागान आमी शिस्तांव जीव पर्यंत काडूंक आमी सोदतात, अशें जाता आमचे मदें. पूण त्या वेळार हें सगलो ही सगळी भावना, ही सगळी चिंतनां जेजू सभेन तो दरीत सारकी काम जातल्या आनी आमकां ही घोटाय मेळटली तांकां सॉरी म्हणपाक. पयलो तो ब्रीज बांदपाक. सॉरी एकदम म्हत्वाचें, पूण आमकां तें जायना. बेश्टें सॉरी म्हणटालें वयले वयर, पूण ज्या वेळार आमी तें म्हणूंक जाय तेन्ना आमी तो ब्रीज बांदता आनी ती मागीर ती भाशेन येतली. घोडी केन्ना जायत, पूण आमचे वतीन आमी जें करूंक जाय तें केलेलें आसा. पयले वाचपान आमकां सांगलां तें तर आयकना तीच आपलें जिवीत फोंडांत घालतली. देव घालिना, आमीच घालता आमकां फोंडांत, नरकांत. तर म्हजे भयणीन भावनो, हें सगळें आमी आयकलेलें आसा. तर आमी कितें म्हणून करया? हांव तुमकां सदांच सांगता, आमच्यान कांय करूंक जायना. कितली येवजण केली जायना, पूण जेजूच्या एकवटान तर रावत तें आमचें सगळें घडटलें. कित्याक जेजू जावन आसा आमची वाट, आमचें जिवीत, आमचें सोत. जितली आमी ताका चिटकोन रावतल्यान तो आमचे भितरूच आहा. आनी असले मागणी आमी पत करूंक जाय. तुमकां हांवें कितले पडेन सांगलां, रातची 5 मिनट कोंत घेयात. प्रत्येक मणी आसा जेजून बरोवन आयल्यान जेजू जेजू म्हणून तुजी सगळी चिंतनां भावना कितें चलता तितलें भायर काडात. भितर कित्याक म्हणून दवरतात तें? हें आमकां बासकोल्ड करता, हें आमकां दोयदीरपणान दवरता, हें आमकां बरेंपण दिना. हें सगळें भायर काडात. जेजू आमचे भितर आहा ताका अदीक वाडोनी आनी हे परी जेजूच्या एकवटान रावली की ना आमी ताचे सारकी अदीक जातल्या. आनी तेंच जावंक जाय. कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं जाणां क्रिस्तां सोबे आसलेलीं मनशां. तर हें सगळें आमचें सगळें घडोवंक रातची 5 मिनट हे भाशेन वेळ सारात. कोंताचे प्रत्येक मणी पळय आसा ते काबार करता म्हणसर आपलेपणांतली आमी भायर सरतल्या. जेजूच्या जिवितान रावन आमी न्हिदोंक पेतल्या. तो आमचें सगळें रातची म्हण हितून भितरल्या भितर अंतस्करणांत आमकां थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक पातोक आमकां एक वेर घालूंक हे भाशेन घडून हाडटा. तें सगळें काडटलो तो, बरें करतलो. आनी सकाळीं उठली की ना ताका एकवटान रावया. कित्याक आतां ताची चाल आमचें सगळें घडोवन येवंक जाय. जेजूच्या एकवटान रावली की हांव तुमकां गॅरंटी दितां, दीसभर मागीर जेजूच्या सांगाता आमी सारतल्या. कोण आमकां मेळ्ळी की ना रोखडीच ती आमकां आलोवची ना दोलोवची ना. ती कितें म्हणटात कोत्तात तें सगळें जेजू सगळें धरून आमकां शांती घोटाय मेळटली. तांकां कशे भशेन उलोवपाक जाय पळय तें,
कितें म्हणूंक जाय, कशें सांगूंक जाय. जेजून आमकां सांगलां न्हय, त्या वेळार तुमी भियेनाका, कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें तुमकां बाब दितलो तें. आनी हे भाशेन तर आमी आमचें जिवीत रातचें आनी सकाळचें जेजू बरोबर सारीत जाल्यार जेन्ना आमी आमच्या दिसाच्या स्पोटे दुसऱ्या बरोबर आसतल्या जेजू आमकां दाखयतलो कशे भाशेन तांकां समजून तांची मनां उजवाडावन ते भाशेन करूंक जाय म्हणून सांगपाचें. हांवूय आमचे 9 शिश्य आसतले म्हणजे नविसीस ते पाद्री जावंक येताले, तांकां हांव शिकोवन दितालो. हांव तांकां सदांच सांगतालो कितें आमचो प्रोग्राम पळय तो. हांव जाणा तांचे लागीं जावचें ना म्हणून तें, कित्याक तें भोव कठीण, ताका शिस्त जाय, तें पाडूंक सोंपें, मनांत सोंपें, पूण करपाक एकदम कठीण. तर हांव तें समजोवन घेतालो. मागीर तें करिना जालें की ना हांव तांकां आपयतालो, कितें जालें काय म्हणून विचारतलो. ना हें जालें तें जालें, बरें फुडें मातशें सारकें करूंक जाता जाय तुजे लागीं वय जातलें. नाल्यार तांकां ही पद्दत तांची न्हय, मागीर तांच्यान वचोंक जाता घरा. पूण ही पद्दत तर जाल्यार जेजू सगळें आमचें सगळें जिवीत मांडून हाडूंक जाय. मागीर ते आयकतालेत, ते कोत्तालेत. पूण हांव तांकां म्हजेर अवलंबून न्हय, जेजूचेर अवलंबून रावंक शिकयतालो. 2 वर्सांनी ते सारके घडोवन येताले आनी ते मागीर आतां सगळे जेजूट पाद्री जालेले आसात. हे भाशेन तें घडटा. तर आमी समजून घेवंक जाय आनी तांकां तें दाखोवंक जाय. थोडो वेळ लागतलो, सोंपें न्हय तें कोणाकूच. म्हाका पर्यंत तुमी कितें सांगशात जाल्यार हांव रोखडेंच तें जेजू सगळें दवरून तो म्हाका सांगतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. त्या प्रमाणे आमी केलें की ना मागीर सगळें थाऱ्यार येता. तर म्हज्या भयणी आनी भावनो, हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्या आमच्या आतो शेवटेन दवरया, हें शिकून काडया कसले मागणे आमी करूंक जाय पळय तें. आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, कित्याक सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत आमचें सगळें. ताका एकवटून रावया आनी ताचें सगळें आमचे भितर आहा तितलें कितें आहा आमचे भितर, फकत चिंतना, भावना आनी चाल हाका लागून घडून आयिल्ली आसा, हें आमचें जिवीत चलयता. तें सगळें आमी जेजूच्या नांवान भायर काडया, जेजूचेर दवरया आनी ताच्या जिवितान आमी परतून घडोवन येवया. सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता, कुडींत मनांत ओतम्यांत. आनी ताचें सारकें जावंक हे परी आमी रातचो 5 मिनट ताचे बरोबर सारया आनी सकाळीं उठले म्हणटच ताबडतोब उठ्ठाणाच ताचे बरोबर 5 मिनट दवरया. आनी आख्खी रात मागण्याची जातली आनी मागण्याचे गोठायेन आख्खो दीस आमचो जेजू सगळें आमी सारतले. हांव खुशालकायेन, आनंदान आनी भियेनासतना आमचें जिवीत सारतलें. हांव जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां हें सगळें शिकयलां, तें आतां पाळूंकूय आमकां गोठाय दी.